या प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताची दया आमची जिवीत आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एक वेळार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. म्हज्या सोम्या तुका वाखाणटा. परतून तुवें आमकां एकठांय केलाय. तुका वाखाणूंक, तुका दिनवासूंक, तुजी स्तुती करूंक. तूं महिमेवन देव आसाय आनी तूं आमकां सांबाळताय हर एका परिस्थितीन, हर एका वेळार. सगळी महिमा देवाक दिवया, कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, तो आमच्या जिवितांत बरें तेंच करता आनी बरें तेंच आमच्या जिवितांत घडोवच्या पासत ताणें आपल्या पुताक धाडला. देखून सगळी महिमा देवाक ह्यावार दिवया. हात उबारून देवाक वाखाणुया. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा महिमा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक. आनी अन्य भाशेन देवाची स्तुती करुया, कित्याक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 14:2 आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती खंयच्याच मनशान लागीं उलयनात, तर ती जिव्या देवा लागीं, सर्वेस्पर जिव्या देवा लागीं उलयतात. कोण तांकां सजमोन घेयनात, पूण ती आत्म्या वरवीं गूढ आसा ताची खबर करतात. ह्या वेरान्य भाशेन आमी आमच्या देवा लागीं उलोवया. ओब्रासे खामाको रही रबा लेग्रो बोजे खे नामाको रबा हाहा रेखे माशा खामाको काका काका लेबो बाबा बा शेखे रेबे रेबे शबा रही नमा लेग्रो बोजे खे त्रमासो रही नमा लेग्र बहा राही नमा करबा लेहो ब्रहा ब्रहा ब्रहा. हालेलुया. पळय मोगाच्या भाव भयणांनो, इजायास प्रवादी कितें म्हणटा ते, इजायासाचो 42 अवेस्वर आणि 5वी आणि 6वी ओळ. आयझाया चॅप्टर 42:5-6. ज्या देवान मळब रचला आणि विस्तारून दवरला, जाणें पृथ्वी आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सर्व मनशांक जीव प्राण दिला आणि तिचेर फिरतल्या सर्व प्राण्यांक जिवे केल्यान, तो सर्वेस्पर देव अशें सांगता. हांव सर्वेस्पर, नितीची तारणाची सेवा करूंक हांवें तुका आपयला. तुज्या हाताक घट धरला, तुकाच हांवें आकारला. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, कितली सामर्थ्यशाली उतरां एका प्रोफेटान, इजायास प्रवाद्यान बरोवन दवरल्यान. आदी फुडेंच इजायास प्रवाद्यान बरोवन दवरला. ज्या देवान हें मळब रचला आनी विस्तारला. पळयात मोगाच्या भाव भयणो, मळब आमचें कितलें विस्तारलेलें आसा, कितलें विस्तारलेलें आसा, आमकां तें मोजूंक जायना. जाणें पृथ्वी आकारलें. पळयात पृथ्वी कितली व्हडली आसा. जाणें वनस्पती उपजयल्यान. आनी पळयात एक सामर्थ्यशाली उतरां, सर्व मनशांक जीव प्राण दिला. म्हटल्यार ह्या संवसारान आसा त्या दर एकल्या मनशांक जीव प्राण दिला तो देवान. जीव प्राण दिला तो देव. सर्व प्राण्यांक जिवी केल्यान. तो सर्वेस्पर देव सांगता. मोगाच्या भाव भयणांनी, तो देव तुका आनी म्हाका सांगता, हांव सर्वेस्पर, नितीची तारणाची सेवा करूंक तुका हांवें आपयलां. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचें कॉलिंग ह्या संवसारान कितें आसा. आमचें कॉलिंग ह्या संवसारान बिजनेस, प्रॉपर्टी आनी हेर वस्तू करूचें ना आसा. तर देवाचें कॉलिंग हें आमचे पासत आसा तें नितीची आनी ते तारणाची सेवा करूंक ताणें आमकां आपयल्यान. आनी पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या सेवेन देवाचें उतर आमकां सांगता, ताणें आमच्या हाताक घट धरला आनी ताणें आमकां आकारल्यान. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारान आमकां एक जबाबदारी आसा. जशी आमी संवसाराची जबाबदारी पाळता, तशीच देवान तुका आनी म्हाका एक जबाबदारी दिल्या. ताणें नितीची आनी तारणाची सेवा करूंक आमकां आपयल्यान. खुशाल जावया मोगाच्यानो, कित्याक ताणें आमच्या हाताक घट धरला आनी ताणेंच आमकां आकारला आनी तोच आमकां सांबाळता आनी तोच आमच्या हाताक घट धरून आमकां फुडें फुडें चलता. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासूया, कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो, ताणें आमचे भितर जीव प्राण घातला. संवसारान जिवी आसा. खुशालकायेन ह्या वेळार देवाक दिनवासूया. परतून एक पावल ताका वाखाणुया, कित्याक तो धनी
रायांचो राय तोस्तो दोनयांचो दोनी तोस्तो ताचें नांव जेजू 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 रायांचो राय ताचें नांव जेजू 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 सोम्यांचो सोमी सोम्यांचो सोमी तोस्तो दोनयांचो दोनी तोस्तो ताचें नांव जेजू 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 सोम्यांचो सोमी हालेलुया हालेलुया जेजू दोनयांचो दोनी हालेलुया हालेलुया जेजू दोनयांचो दोनी सगळीं सांगात हालेलुया हालेलुया जेजू दोनयांचो दोनी हालेलुया हालेलुया जेजू रायांचो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कुशल गायन देवा दिनवासिया रायांचो राय दोनयांचो दोनी तोस्तो ताचें नांव जेजू 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 रायांचो हालेलुया हालेलुया जेजू रायांचो हालेलुया हालेलुया जेजू रायांचो राय
दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो रायांचो राय आसा, तो धनियांचो धनी आसा, तो वैजांचो वैज आसा. ताचें नांव जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. ते जेजू क्रिस्ताक आमी हर एका वेळार वाखाणटा, हर एका वेळार वाखाणटा. कित्याक तो म्हजो राय आसा, तो म्हजो जिवीत आसा, तो म्हजें सगळें आसा. आमेन. सगळें आसा. आमी आमच्या जिवितान जर जेजू क्रिस्ताचेर नजर मारून दवरल्या जाल्यार म्हाका दिसना आमकां आनी कोणाची गरज आसा अशी. आमेन. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर भाशेन सांगता, हांव जर तुमच्या सांगाताक आसलो तर अशी खंयची वायट शक्ती आसा जी तुमच्या विरुद्धाक रावतली. आमेन. सो अशें जेजू क्रिस्त कित्याक म्हणटा, अशें देवाचें उतर आमकां कित्याक सांगता, हांव हांव जर तुमच्या सांगाताक आसलो. अशें देवाचें उतर कित्याक सांगता, हांव तुमच्या सांगाताक आसलो तर हांव तुमच्या सांगाताक आसलो. पळय सजमण घेयात. जर आमी उत्पत्तीचे जर पुस्तक वाचतांव जाल्यार, उत्पत्ती पासून मलाकी ताकाची पुस्तकां वाचतांव जाल्यार पवित्र पुस्तक अशा भाशेन सांगता, इस्रायल परजे थंय देव आसलो. आमेन. इस्रायल परजे थंय देव आसलो. आनी आमी जर सारके तेचेर लक्ष दिवन आसाव जाल्यार देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता, इस्रायल परजे थंय देव आसलो त्या वेळार इस्रायल परजा सदांच विजयी आसताली. आमेन. सदांच विजयी आसताली. तेंचे भितर पराजय नसलो, तेंचे भितर कसलें वायटपण नसलें, तेंचे भितर कसलेंच म्हेळेपण नसलें. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायल परजे सांगाताक देव आसलो. आमेन. पवित्र पुस्तक अशा भाशेन आमकां सांगता, ज्या वेळार इस्रायल परजेन देवाक सांडलो वा देवाक सोडलो तितलेय पावटी इस्रायल परजा एक गुलामकायेन गेल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तितलेय पावटी इस्रायल परजा एक गुलामकायेन गेला. प्रेज द लॉर्ड. हे कितें जावन आसा, ज्या वेळार देव सांगाताक आसलो त्या वेळार विजय आसा, आनी ज्या वेळार देव सांगाताक ना त्या वेळार पराजय आसा. एक शक्ती आमकां विजय आनी अपराजय थरोवन थेयता. आमेन. एक शक्ती. आमेन. ज्या शक्तीक तुमी घेतात जाल्यार तुमचो विजय आसा, ज्या शक्तीक तुमी सोडतात जाल्यार तुमचो पराजय आसा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कितें जावन आसा ही शक्ती. आमेन. कितें जावन आसा शक्ती. हालेलुया. कितें जावन आसा ही शक्ती. आयज ह्या सक्तीक जायतीं जाणां सजमोन घेयनात. तेका देखून आमी आमच्या लायफान स्ट्रगल करता, आमी आमच्या लायफान अडचणीन येता, आमी आमच्या लायफान प्रॉब्लमान येता. एका शक्तीक सजमोन घेयना. आमेन. देवाचें उतर कितें सांगता, हांव जर तुमच्या हांव म्हटल्यार कोण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हटल्यार कोण. हांव म्हटल्यार कोण. हें खास जेजू क्रिस्ताचें, देव बापाचें पवित्र आत्म्याचें उतर. आमेन. हांव म्हटल्यार आपूण जर तुमच्या सांगाताक आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आयज लोकां पसंद करतात संवसारा सांगाताक रावची, पूण पसंद करनात देवा सांगाताक रावची. पूण ज्या वेळार तुमी देवा सांगाताक रावची पसंद करतले त्या वेळार संवसारान जशे कश्ट भोगतले, संवसारान जशे प्रॉब्लम्स आसतले तशे तुमच्या लायफान येवचे नात. आमेन. तशे तुमच्या लायफान येवचे नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कितें सांगूंक सोदता तें तुमकां सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें सजमाता. जशे तुमी संवसारान प्रॉब्लम भोगतात, संवसारान प्रॉब्लम भोगतात, तर प्रॉब्लम कित्याक लागून येता जाणा. आमी देवाक एक सुरी सांडटा देखून. आमेन. आमी देवाक एक सुरी उडयता देखून. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें सांगता, जर सर्वेस्पर देव तुमच्या सांगाताक आसा, आमेन, सर्वेस्पर देव,
आयज आमी लायफान खंयच्या तरी शिकपणान ग्रासलेलीं आसा, खंयच्या तरी प्रॉब्लमान ग्रासलेलीं आसा, खंयच्या तरी आनीक खंयच्या तरी वस्तून आमी त्रासान सांपाडलेलीं आसा. कित्याक? रिजन कितें? कित्याक आमी देवाची सक्ती आमच्या सांगाताक घेवन चलना ना. सिंपल रिजन. देवाची सक्ती आमच्या सांगाताक घेवन चलना ना. देवाची सक्ती आमच्या सांगाताक घेवन चलना ना. एक फावट तुमकां सजमलें देवाची सक्ती कितें आसा ती. त्या वेळार तुमी त्या सक्तेक सोडूच्यात ना. आमेन. तुमी त्या सक्तेक घेवन चलताल्यात. तुम्ही त्या सक्तीक घेवन चलताल्यात. Praise the Lord. Hallelujah. देवाची सक्ती कितें जावन आसा ती सक्ती. पवित्र पुस्तक सांगता ज्या वेळार देवान इस्रायल प्रजेक सांगली इजिप्तानसून भायर सर, आनी ती भायर सरली मोइजेसा वरवीं, आनी ती 40 वर्सां रानान भोंवताली. कित्याक जाणा? कित्याक तेणी सर्वेस्पर देवाक सांडलेलो. आमेन. सर्वेस्पर देवाक सांडलेलो. पूण ह्या 40 वर्सां ज्या वेळार सर्वेस्पर देव तेंच्या सांगाताक आसलो ती फुडें चलताली, ती फाटीं चलनासली. पूण ज्या वेळार ती देवाक सोडटाली ती भोंवताली, ती घुसपाटताली भितरल्या भितर, तेंकां वाट सापडनासली. पळया, विदाउट क्रायस्ट, बगर जेजू क्रिस्ताच्या जिवीत तुमचे हार्ड जावन आसा. आमेन. बट विथ क्रायस्ट, जेजू क्रिस्ता सांगतात तुमचें जिवीत इजी जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्ता सांगतात तुमचें जिवीत इजी आसा. तुमकां जे तुमच्या लायफान तुमी घेवन चलता ते लायफ तशें ना आसा. जेजू क्रिस्ताक घेवन चलात. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताक घेवन चलात. आनी हेच आमच्या लायफांतलो प्रॉब्लेम जाता. आमी थकता आनी मागीर आमी जेजू क्रिस्ता लागीं येता. तुमी थकोचे आदी जेजू क्रिस्ता लागीं येयात आनी तुमी थकोच्यात ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमी थकोच्यात ना. तुमी थकोच्या आदी येयात बाबा जेजू क्रिस्ता लागीं, आनी तो तुमकां सांबाळटलो, तो तुमकां घटाय दितलो, तो तुमच्या बिझनेसाक सारको करतलो, तो तुमच्या कामांक सारको करतलो, तो तुमच्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमांक सारको करतलो, तो तुमच्या कुडीक सारको करतलो. जेजू ख्रिस्त सारको करतलो. आमेन. हालेलुया. सजमत हांव कितें सांगता ते बाबा. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें आसा. त्या वेळार देवाचें उतर आमी सजमयता. त्या वेळार खूब म्हत्वाचें आसा. त्या उतरान आमी फुडें चल्लेले न्हू फाटीं. प्रेज द लॉर्ड. ही जर एक उतार जर सेंट फ्रांसिसाचें जिवीत बदलता जाल्यार, एक देवाचें उतर सेंट फ्रांसिसाक सेंट म्हणून पाचारता जाल्यार, सेम उतर आयज तुजें आनी म्हाजें पासत आसान. कितलीं तरी बायबलान उतरां आसात, ते एक उतर आमी घेता जाल्यार आमचें जिवीत बदलतलें, आमी सेंट जातले. आमेन. आनी इफिस्करान चॅप्टर 1 आमकां क्लियर म्हणटा, आमकां देवान सांत जावंक आपयल्यान. आमेन. मेल्या उपरांत कोण सांत जायनात, ह्या संवसारान आसतना सांत जातात. आमेन. मेल्या उपरांत सेंट थंय करनात. मेल्या उपरांत कोण ठरयनात ना सेंट तो जालो म्हणून. ह्या संवसारान जिवीत जियेतले तेच्या उपरांत ठरयतले तूं सांत आसाय वा ना तो. जायतीं जाणां आमी चिंतता आमी मेल्या उपरांत सांत जातले. ना, मरोच्या आदी आमी सांत आसा विथ बायबल अकॉर्डिंग. इफिस्करान चॅप्टर 1. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची सक्ती आमकां घटाय दिता. देवाचो मोग आमकां सामर्थ्य दिता आनी देवाची संपूर्णताय आमकां परिपूर्ण करता. आमेन. हालेलुया. कितें जावन आसा तो आमच्या सांगाताक आसा म्हटल्यार पवित्र पुस्तक कितें सांगता? हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हांव जर तुमच्या सांगाताक आसा जाल्यार अशी खंयची वायट सक्ती आसा जी म्हज्या विरुद्धाक उबी रावतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या विरुद्धाक उबी रावतली खंयची वायट सक्ती आसा. सो देव तुजो आसा जाल्यार तूं विजयी आसाय. देव तुजो ना जाल्यार तूं पराजय आसाय. आमेन. थोडी जाणां आसा, थोडी जाणां म्हणटा ना आमी विजयी आसतले ना ब्रदर. ना,
तुमकां विजय दिसता तो विजय ना. आमेन. तुमकां विजय दिसता तो विजय ना. प्रेज द लॉर्ड. विदाउट जीसस क्राइस्ट तुम्ही एम्प्टी जावन आसा. विथ जीसस तुम्ही फुलफील जावन आसात. आमेन. तुम्ही परिपूर्ण जावन आसा. परिपूर्ण जावन आसा. परिपूर्ण जावन आसा. आमेन. परिपूर्ण जावन आसा. पण देवाचे उतर आमकां हर एका वेळार उतर आयकून स्वतंत्र करता. आमेन. ते उतर आमकां बदलता. सेम दवरना पूण मल्टिप्लाय रितीन वाडय. आयज जशें काल जशें हांवें शिकलें तशें आयज तें आमकां शिकयना. आयज जशें आमी शिकतले तशें फाल्यां शिकोवचें ना. तें बदलता. तें बदलता. कित्याक तेच्या उतरान ग्रेस आसा. तेच्या उतरान बदल आसा. बायबल म्हणटा जशी सर्वेस्पराची ग्रेस नई जाता तशें आमचें जिवीत नये जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तशें जिवीत आमचें नये जाता. खूब महत्वाचें आसा. त्या जेजू क्रिस्ताक आमी देवाक आमी धरून रावूंक जाय. जेजू क्रिस्त देवाक आमी धरून राव. तेका आमचें सांगाता न्हू आमकां जावो त्या वेळार न्हू केन्ना केन्ना न्हू म्हयन्यासून एक पावट न्हू वर्सांसून एक पावट न्हू आयतार जावं ना. डेली 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 आमी पवित्र आत्म्या सांगाता जेजू क्रिस्ताक घेवन चलोवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयचे जे देवाचें उतर आसा तें खूब महत्वाचें आसा. खूब महत्वाचें. आनी ह्या उतरान आमकां स्वतंत्रताय आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस हे दिसा पासत ह्या वेळा पासत ह्या तुज्या उतरान पासत. तुज्या उतरां साशणीक जिविताची सर्वेस्पर देवा जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो सामर्थ्यान भरता आनी तो सदा सदा काळ जेजू क्रिस्ता सांगाताक चलता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो.